उल्हासा बिनवाशी काळजा बलिदान बापा मंदिरात जमल्या भक्तीन माना काळत्या काळजा कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐको काशेता जिनियेक ते पालच्या कृपा मागता जीविताच्या ओंड्या कत्रेता सस्ती जीविती म्हूण परता संतोषान उल्हासान बिनवाशी काळजा बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्ती मानान कलत्या काळजान कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. समेस्त आमी बसया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता म्हूण मागता. संजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज हे मिसाचें बलिदान भेटो तशेंच आराधन चलोवन व्हरून आमचे खातीर मागोवंक आमचे संगी आसात. मनादी बाप संतोष मिनेजस गांवांत ते गुरपूर काईकंबा पिरगजीचे प्रस्तुत निडपळ्ळे पिरगजीचे विगार ते मस्त पयस जावन हांगासर ते आयल्यात आमच्या मोगान. सबारपोटी हांगासर ते आयल्यात. आज परत हांगासर आसात. प्रत्येक जण मोडी पोवून तळार तांणी सेवा दिल्ली आसा. तशेंच स्नेहालया थंयसर आत्मीक डिरेक्टर जावन सेवा दिल्ली आसा. आनी इतर सबार पिरगजांनी आमच्या देशच्या गवळीक वावर तांणी भेटयलेलो आसा. एक अपूर्वायचे व्यक्ती याजक ह्या दिसांनी सबार पिरगजांनी रेतीर दिल्या पाद्रबांनी थोड्यांनी म्हणी पाद्रबा पळोवन आसूंक बरो. तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार पाद्रबा कुशेन ओपोवन आज आमचे संगी आसात आनी आज हें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागतात. त्या देखून तुमच्या समेस्तांच्या ताळयेच्या नांवार संगी पाद्रबाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन मीस भेटयता जेसिंता रोड्रिगस संपिगे, डॉक्टर एन्सिला पत्रावो जल्म दिसा संदर्भी किन्निवळी, मनोज कार्डोजा आनी कुटाम पांगला, रेनिटा बर्बोजा पुनरूरू, बाजिल आनी लिनेट काद्री, रॉबर्ट रेशल डिसोजा शिरवा, डायना नोरोना मोडबेळे, मॅक्सिमिना फेरावो शिरवा, हेनरी आयरिन डिसोजा पेरमन्नोरू, लॅरिन फायस किरेम, खजितान डिसोजा काटीबळ्ळा, विनीता तावरो आनी कुटुंबाची बचपे, क्रिस्टीन तावरो बचपे, रोशन नवीन मेंडोन्स बचपे बरें काम फोव केल्ल्या खातीर, प्रेम प्रकाश डिसोजा आनी कुटुंबाची नीड पडली, रॉबर्ट आनी ज्योती मिनेजस ऑस्पेड, योलिंडा प्रपोला मिनेजस आनी कुटुंबाची किन्निवळी, अनिता केविन डिसोजा मुल्की, मेबल डिसोजा बचपे, फियोना मिरांदा मोडबेद्रे. तशेंच आमी एका तरणाट्याक शिप्पर काम मेळचे खातीर मागोवन आसलेल्यान ताका काम मेळ्ळां. शिप्पाच्या कामाक तो गेला आनी त्या देखून त्या कुटुंबाचें विशेश तरान अर्गां मीस दिला. प्रत्येक त्या बसून मीस भेटयता प्रवीण आनी जेनेव फेर्नांडीस मिलाग्रेस, रियानाच्या बऱ्या भलायके बसत, जेसिंता तोडाम, रॉयस्टन आनी आल्स्टनाच्या बऱ्या भलायके बसत, शीबा फेर्नांडीस बिंदोर, रूथ क्लेर म्हणल्यार भुरग्या बरी भलायकी पावो जावच्या खातीर, प्रिसिल्ला आनी प्रकाश किन्निवळी बऱ्या भलायके बसत, रीना मंतेरो पयशे फाटी मेळच्या खातीर, विनीता तावरो बचपे, प्रियांका विनीता तावरो बचपे, विल्सन डिकोस्ट आनी कुटुंबाची नित्य दरवाडो, एंजला आनी आमांदा तांकां बरी भलायकी आनी एक बरें काम मेळचे खातीर, सरल्या मलगड्यां बसून मीस दितात हेनरी आयरिन डिसोजा पेरमन्नोर, रॉबर्ट आनी ज्योती मिनेजस हॉस्पिटल, घरच्या अल्मा बसून मीस भेटयता लविना नोरोना मुंबई, विन्नी दांतीस बळकुंजे, इग्नेशियस आनी लविना किन्निवळी, देवदीन बर्न डिसोजा आत्म्या बसून मीस भेटयता ग्रेसी डिसोजा आनी कुटाम पवित्र कालदाबडो, देवदीन कार्मेन लोबाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता प्रमिळा लोबा आनी कुटाम बँगलोर, देवदीन हेनरी कॉर्डसच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता मार्क सेवरीन डिसोजा मदर तेरेजावाडो, देवदीन सिप्रियन रोड्रिगसच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता लेनी रोड्रिगस पेरमोदे, देवदीन विन्सेंट आनी ब्रिजिट टेलिसच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता मौरिस टेलिस मुंबई,
देवरेन विन्सेंट टेलिस आणि सरिल्ल्या टेलिस कुटुंबाच्या आत्म्या मजून मीस पेडयता मौरिस टेलिस मुंबय या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतना आमची त्या सवा मागणी सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून सुमयाची मजर करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. मग आज ह्या पवित्र थळार 2 इराद्या खातीर आमी विशेश तरा मागता. एक ह्या पवित्र तळाचो फावंडर ह्या पोंडशेताचो फावंडर बाप स्टॅनली पेरेरा सोरोन 13 वर्सां 13th डेथ एनिवर्सरी आज आमी संभ्रमता. ऑगस्टाची 6 तारीख ब्रेस्तारा ते सोरोन 13 वर्सां जाता. त्या देखून आज मंगळार पवित्र थळार आयचे दिसा आमी हें बलिदान भेटोवन तांच्या आत्म्याक शांती मागता. मिसा उपरांत केपें जाल्यार सुवातेर वचोन थंयसर मागणी भेटयता. एक दुसरें आज सांजुआ मरी वियान्नी ह्या जाकांचो पात्रोन ताचे फेस्त आमी संभ्रमता. त्या देखून आज ह्या पवित्र तळार सकड ह्या जाकां खातीर आमी मागता. त्या देखून आमच्या पिरगजें सेवा दिवच्या आमच्या कुटुंबांत उदेल्ल्या ह्या जाकां खातीर आनी तशेंच आमच्या जिवितान प्रभाव घाल्ल्या त्या ह्या जागांचो आमकां बरें गेल्या. एका ह्या जागांचो आमी उडास काडया. सकड ह्या जागां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी विशेश तरान मागया. फाटल्यान आसल्या कोणाक जागो ना जाल्यार ह्या कुशी मुखार जागो आसा, मुखार येवयेत. तशेंच त्या कुशी थंयसर जागो आसा, मुखार बसयेत. तशेंच फाटल्यान कदेलां थोडीं आसा तरी सुदारसोनचें. मग तर सकड आमी उबे रावया. ह्या पवित्र तळाक आमी येयल्या. हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. देवाचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमयांची जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पगळ भाव भयणो, आज पवित्र सभा सांजुआ मरी वियान्नी ह्या जागांचो पात्रोन हाचे स्मरण आचरण करता. 1786 इस्वेंत फ्रांसांत तो जल्मलो. 1815 ताका ह्या जागी दिक्षा लाभली आनी 1859 तो मरण पावलो ऑगस्टच्या 4 तारखेर. 40 वर्सांची ह्या जागी दीर्घ सेवा कलतेपणान, प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान आनी पेल्यांच्या बऱ्याक वावरलो. ह्या जाग सर्व ह्या जागांक एक प्रेरण जावन आसा. मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन खुमसरांत सडीत वेळ करसून उणे न्हिदोन पेल्याच्या सेवेंत देख दिल्लो ह्या जाग हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा. ताची देख आज आमी घेवन आमच्या सर्व ह्या जागां पासून प्रत्येक रितीन मागता आसतना ह्या पोन तळार सेवा दिल्लो प्रत्येक रितीन फादर स्टॅनली पेरेराचो आज मरणाचो 13व्या वर्साचो उडास करता आसतना हें पोनशेत हांगासर वाडावळेक सुरवात घालून वाडावळेक प्रेरण दिल्लें तें जावन आसात. ताचे उपरांत जायत्या ह्या जागांनी मिसांव हांगासर भेटयलां आनी लोकांची सेवा केल्या आनी हें पूर्ण तळ फुडें समकोवच्याक आदार दिला. प्रस्तुत हांगासर वावर दिवचो मनादीक आनंद बापू आनी मनादीक लियो वेगा सांचे पासुदी प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या पूर्ण तळांत तांची सेवा देवाक पेल्याक मानता तसली जाता आसतना हर एका लोकांनी सहकार दिवन एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक तो येवकारिस्तांतलो जेजू आदार दिवन दी. आमी हर एकली ह्या संवसारांत पयनारी जावन आसात. ह्या पयना वेळार जायते फावटी आमी कश्टता, निराश जाता, कंगाल जाता, वाऱ्या वादळाक संपडता. पूण आमची दिश्ट सोमयाचेर आमी कसयली तर खंडीत जावन सोमी आमकां बचाव करता म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. तर सोमयाचेर अखंड बोवार्थ दवरून आमची दिश्ट ताचेर कसोवच्याक जाय असलो आदार मागोवन हे क्रिस्ताचें बलिदान भेटोवंक फुडें समकोवया. जायते फावटी निराशपणान कंगाल जाल्ल्या खातीर देवा लागचें बोक्सांनी मागया. नितळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून संगता म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव सारोवन सांगता. मनात चिंतून तोंडात विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंतां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावों. आमीन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा दर मदो तूं सांजू ताजे वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें दडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा की प्रितमेचे तुजी पयस सवा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोराचें उतर जेरेमियाक पावलें. दळपारांचो सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुका सगळ्यांत तीं सगळीं उतरां एका पुस्तकांत बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजो घाई पेकचो ना, भयंकर तुजी जखम, तुजो पक्ष घेतलो कोणूच ना, तुज्या घायाक वखद ना, तूं बरो जावचो नाय. सगळ्या तुज्या इश्टांनी तुका सांडलां, ते तुजी खबर घेनात. तुज्या व्हड अपराधाक लागून आनी तुज्या अगणीत पातकांक लागून एक दुस्मान मार दिता तशें हांवें तुका मार दिला आनी सरकेसकी आस्त लायल्या. तुज्या गाया पासून कित्याक रडटाय? तुजे दुखीक वखद ना. तुजो अपराध भोव व्हड देखून आनी तुजी पातकां अगणीत देखून हें सगळें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळया, हांव जाकोबाचे तांबू नव्यान उबें करतलो आनी ताच्या निवासाची हांव दया करतलो. दोंगराचेर शहराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी रावळेर आसलें तशें आपल्याच जाग्यार उबें जातलें. तांचे तावन भायर सरतलीं स्तुती गितां आनी संतोशभरीत मनशांचो ताळो. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती देंवची ना. हांव तांकां मान दितलो आनी तांचो तिरस्कार जावचो ना. जाकोबाचे पूत आदीं आसले तशें आसतलें. ताची सभा म्हजे मुखार थीर उरतली. तांकां पिडापीड दिल्ल्यांक हांव शिक्षा लायतलो. तांचो सेकलो तांचो फुडारी जातलो. तांचेच मदलो एकलो तांचो अधिपती जातलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार म्हजेशी लागीं सरूंक कोण तितलें धैर्य घेत? उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमी जातल्यात म्हजी पडसां आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. Word of God. परत्यान उपारतलो आनी आपले वर्ती मैमेन प्रतिसातलो. Sijonse परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ती महिमेन प्रतिसातलो. हे राष्ट्रा
वेस्पोशियन परत्यान उबारतलो आणि आपले वरते महिमेन प्रत्यक्षातलो. तेदना गत धरणातल्यांचे प्रार्थना तो ऐकतलो आणि त्याची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करसो ना. सर्वेस्पोशियन शेर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्षातलो. आणि मुखार जेण घेतले परचेन देवाक नाव वाटचे खातीर ते मुकले संततेपासून इतले बरो नासो. कैद्यांचे वेळा बायकून मरणाचे परमण जाल्ल्यांक सुटका दिवून देवान आपल्या मोहनान पविस्नानाता सगळा दिश्ट घाली. सर्गार्ता प्रितमेचेर ताणें नदर घाली. सर्वेस्पोशियन शेर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्षातलो. सर्वेस्पोशियन शेर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्षातलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मेस्त्री देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राय तूं. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजूनो शिसांक 2 आणि आपणा फुडें पलतडी वसाशे ताकीद दिवन लोकांक धाडन सोडले. लोकांक धाडन जातस तो एकलोच मागणे करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो. हेरें 2 तडी तावन सुमार पयस पावली, पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळयोवन ते इतले घाबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी बियान बोब मारली. पूण ते सगळीं जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकाच. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें जाल्ल्यान तें पळयोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उनिया भावार्थाच्या कित्याक तूं बावलोय. उपरांत ते दोनीर सटतस वारें रावलें. तवळ दोनीर आसतले जेजूच्या पांयां पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. पेले तडीक उतरतस ते नाजरेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकान जेजूची वळख धरतस चराय कुशींनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तां ताचे सरशी हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेक पणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेलीं समेस्तां बरी जातालीं. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळे बाबा भयणीनो आनी जूत देवाच्या भक्तीकनो, आमच्या जिवनांत अनवरां कश्ट येत आसतना
हेरांतावन कश्ट दगदोनी आमकां सोसूंक मेळटा आसतना ताचे वयर जैत व्हरूंक आमी सबार पावटी आमच्याच सक्तेचेर पातयेता. कश्ट दगदोन येता आसतना शांतपणान स्पंदन करच्या बदलाक वारें वादळ आमी उठयता. सुम्याचेर पातयेवन सर्व कश्टांक संकश्टांक आमी परिहार सोदच्या बदलाक मागण्यांत ताची ससाय आमी मागच्या बदलाक देवातावन पयस सरता. आनी आमकां अन्याय जाता आसतना आमचो मनोभाव सोमी म्हजे सांगाता आसागी ह्या ना म्हणलो दुबाव आमकां उपजता. आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी कितें करूंक जाय म्हणलें हाची देवस्तुती आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. कश्टां अनवरांत पिडे शिडे वेळार आकांत अनवर आमचेर येता आसतना सोम्याचेर खरी दिश्ट कसोन अखंड भवार्थान जियेले हांव तर आमच्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक आमकां साध्य जाता म्हणलो संदेश हाची देवस्तुती आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. आमच्या जिणेंत कश्ट दूख विंगड करूंक जायना तसलो एक वांटो जावन आसा. आमकां केवल सूख मात्र जाय म्हणून आमी आशेता. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी शिरावता, शांत रावन स्पंदन करच्या बदलाक पुरपुरता, दुर्साता, बरवस सांडता आनी पावानंतर अन्य देवाची पुजा करूंकूय आमी फाटीं सरना. आमचो देव आसागी म्हणलो दुबाव आमचे थंय उदायत आसतना आमी कश्ट फूड करन आमच्या सोम्या सरची खऱ्या देवा सरची निजा देवा लागीं चलच्या बदलाक माट मंत्र ह्या पितीसपणा आदारूंक प्रयत्न करचे, ह्या आदारूंक आमकां प्रचोदन करच्या व्यक्ती लागीं आमी धांवता आनी परत निराशेंत कंगल जाता, निराशेंत बुडोवन वेता. आमची दिश्ट सोम्याचेर कसोवच्या बदलाक संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी संगतीचेर दिश्ट कसोवन तातूंत हांव संतोश समाधान मेळटा गी म्हूण आमी आशेता. पूण तसले आशेक आमकां संतोश मेळना, बगार आमी निराशेंत कंगाल जाता. शिसांचें जिवीत तसलेंच जावन आसलें. शीस तांच्या जिवितांत कश्ट दगदवनी आयिल्ल्या वेळार सोम्याचेर अखंड भावार्थ दवरून जियेताले तरी थोडे फावटी तांचो भावार्थ दंडळ्ळलो आमी पळोवंक शकता. जेजूक उलो मारता आसतना सोमी ताचे सांगता आसा म्हणलें थोडे फावटी ते समजोवंक सुकूंक नात आनी निराशेंत बुडिल्ल्या वेळार सोम्या आमकां बाचाव कर म्हणून उलो मारतात. आयचे सुवार्ता हे दिशेन आमकां हर एकल्या प्रेरण दिवचें तसलें जावन आसा. सुवार्थेंत आमी आयकलें जेजू उदकाचेर सोलोन वेचें घडीत आमकां हर एकल्याक जायते फावटी आयकून आमी समजल्या. चरित्रेंत कोणूच मनीस उदकाचेर सोलोन गेल्लो ना. ह्या शिसांचे चिंताप सारकें एका रितीन पळोवचें तर एक मनीस उदकाचेर चलात तर खंडीत जावन आमी ह्या हर एकलो व्यक्ती समजता हें एक मेल्लें जावंक पुरो. असलेंच चिंताप, असलेंच भोगाप त्या शिसांक आयिल्लें. आनी ह्या वेळार मेल्लें म्हूण भियेल्ल्यांक जेजू आवूस तो धैर्य घे म्हणल्यार उतरान पेद्रूक त्या उदकाचेर सोलोन येवंक उलो दिता. आनी पेद्रू सोम्याचेर दिश्ट कसयता आनी त्या उदकाचेर सोलोंक फुडें समकता. पूण खेदाळांच पेद्रून ताची दिश्ट सोम्यातावन काडली तवळ तो बुडोवंक शकता. आनी ह्या वेळार सोम्या आमी बुडता म्हणल्यार उतरांनी ताका उलो मारता. आमच्या जिविताच्या पयनार मोगाळे भावानो आनी भयणीनो, सूख संतोश आमचे थंय आसता आसतना आमची दिश्ट आमी सोम्याचेर खोसोवंक जायते फावटी फाटीं सरता. कसलेंच संभ्रम आमच्या कुटुंबांत आसा तर, आमच्या घरांत आसा तर, रोस खाजार पयलो तुमकां असले संभ्रम आमच्या घरांत आसा तर आज मागणें नाका आमकां.
आज 13 मोठो करया 5 कण आसलो 1 कण पुरो आज सतमंता म्हणचे नाका असल्या चिंतपांत आमी बरतांव आनी सूख आसल्या वेळार सोम्याक उलो मारूंक आमी फाटी सरतांव कश्टांचें वारें आमच्या कुटुंबांत येत आसतना सोम्या खंय आसाय म्हणून आमी सवाल करतांव आनी सोम्याक उलो मारतांव मोगाळे बाबा भयणीनो जिवितांत सूख या दूख आसा तरी सोम्याचेर अखंड बोवार्थ दवरन आमची दिश्ट सोम्याचेर कसोवन रावल्या तर सुखा संतोशांत कश्टा बेजाऱ्यांत जैत आपणावंक शकता म्हणलें आज आमी प्रत्येक रितीन समजून घेता कितेंय मागल्यार आमकां मेळनातल्या वेळार आमचो मनोभाव जावन आसा जायतें हांवें मागलें तरी देवान म्हाका दिवंक ना मोगाळ भावा भयणीनो देवान आमी मागलें हर एक दिल्लें तर खंडीत जावन आमचें जिवीत संतोशाचें जावंक पावतें आसलें कोण ना देवाक आमी विसरन सोडते आसलें हांव कोन्ना एक भुरगें उज्या सरशीन वचोंक आशेता तर आवय आपल्या भुरग्याक उज्या सरशी सोडीत तर कितें जाता तें आमकां कळीत आसा तेच परी आमच्या देवाक आमकां कितें गरजेचें म्हणलें कळीत आसा देखून आमी मागलें सकड ना तरी आमकां गरजेचें कितें आसा तें आमचो देव दिता म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना जेजू आपल्या बापा लागीं निरंतरी मागण्यांत सळावळ दवरतलो देखून जेजू वरे विंगड सुवातेर मागणे करूंक वेतालो आनी बापा तावन ससाई आदार कुरपा जोडून घेतलो आनी ताच्या हर एका मिसावांत ताका जैत मेळटलें कित्याक ताची दिश्ट देवा बापाचेर आसली आनी बापाक तो उलो मारतलो आपल्या मौनपणांत देवा लागीं साळावळ ताणें दवरली मौन वातावरण एक मागण्याक साज जाल्लें मनशाक कसलोच दुबाव ना पेद्रू जेजूच्या उतरांक खाल जावन दोनी वयलो उदकाचेर चलत आसतना तो जेजूचेर पातयेलो आमी सोम्याक उलो मारता आसतना सोम्या सशीन आमची तेसांवां आमी भेटयत आसतना आमची पातयेनी अखंड देवाचेर सोम्याचेर आसूंक जाय तवळ खंडीत जावन आमकां मागलें मेळटलें म्हणलें आमी समजून घेवचें चड गरजेचें जावन आसा शीस भियेले आमी खंडीत जावन भियेतांव पूण सोमी आमकां बाचाव करूंक सदांच तयार आसा म्हणलें उडासांत दवरचें चड गरजेचें जावन आसा घरचे विने आमच्या जिवनांत असर्या घडणांत म्हणलें आज आमी उडास करूंक जाय तशें म्हणटा आसतना आमच्या कश्टाकांता वेळार देव आमकां पावना म्हणलो अर्थ न्हय ताका भियेतल्यांच्या बगलेकच तो रावता म्हणलें उडास आसूंक जाय मोगाळे बाबा भयणीनो आज सोमी प्रत्येक रितीन आमकां हर एकल्याक ह्या पुंतळाक ताणें आपोवन हाडला आनी ह्या पुंतळाक आमी हर एकली आयल्या हांव कित्याक सोमयातावन घटाय मेळटा सोमयातावन ससाय मेळटा सोमयातावन कुरपा मेळटा सोमयातावन भलायकी मेळटा सोमयातावन समाधान मेळटा म्हणलें हें आशेवन आमी हांगासर आयल्या हांव आनी तेंच समाधान संतोश हर एक कुरपा सोमी आमकां दिता कित्याक आमची पातयेनी ताचेर जावन आसा उन्या बाबार्थचे न्हू कित्याक तुमी दुबावल्यात दुबावचें आमी सोडून सोडया सोम्याचेर अखंड पावार्थ दवरया आमची पातयेनी ताचेर कसोवया थवळ आमच्या जिवितांत कसली अनवार येवं दी कसले कश्ट येवं दी कसले संकश्ट येवं दी ताचेर जैत व्हरूंक कुरपा तो सोमी आमकां दिता मागण्यार आसच्या जेजून तांचे कश्ट आनी आकांत पळयले तांचे कुमकेक तो धांवून गेलो आमी मागल्यार आमकां खंडीत जावन तो सोमी आमच्याय कुमकेक येतलो पेद्रून आपली दिश्ट जेजूचेर घसयली आमी आमची दिश्ट सोम्याचेर खोसोवंक प्रयत्न करया आनी सोम्याचेर कसयली दिश्ट काडची नाका बागार ताचेर आमची निरंतर दिश्ट आमी दवरया थवळ आमी जैत जोडूंक शकतले हांव कश्टा आकांत वेळार सोमी आमकां पावता आज जुवांव मारी वियानी जुवांव मारी वियानीचें फेस्त आमी आचरण करता जुवांव मारी वियानी सर्व याजकांक एक प्रेरण जावन आसा प्रत्येक रितीन जेसीच्या
ह्या जगांचो तो पात्रून जावन आसा आनी ताचे मिसांवू एका दुबळ्या फिरगजींत ताणें केल्ली सेवा लोकांक मानता आसली जावन आसली. व्हडलें शिकाप ताका नातरलें जाल्यार 14 वर्सांच्या प्रायरस ताणें गुटान सक्कड थंयसर बात्यान दळटा आसतना गुटान वचून पयलो कुंभार सेवल्लो जावन आसा. उपरांत ह्या जाग जावची आशा आपणाची उदेली आनी ह्या मारिफात सोम्याच्या मिसावांत निरंतरी कलतेपणान ताणें सेवा दिल्ली. खेदाळा पळयल्यार कुमसरांत लोकांची पातकां आयकूंक तो तयार आसलो आनी वेळ न्हिदोवंक ताणें वापस उणो आसलो जाल्यार सोम्याच्या सावासांत पेल्याच्या गरजांक पावसो व्हरतो सांत जावन आसा. सांजुआ मारी वियानी आमकां ह्या जाकांक एक प्रेरण जावन आसा. ताची देख घेवन आज प्रत्येक रितीन ताच्या फेस्त आमी आचरण करता आसतना सर्व ह्या जाकां पासून आज आमी मागया. ह्या जागांचें जिवीत सुलाबायेचें न्ही बगार कश्टांचें जावन आसा. पूण सोमी बगलेन ह्या जागांचें आसा म्हणलें आमी समजून घेताव आनी ह्या खातीर लोकांची मागणी चड गरजेचें. ह्या जागा पासून सदांच आमी मागया. वाऱ्या वादळाक कश्टा पिडेक ह्या जाग संपत आसतना तस्सो सोमी आपयलेलो ह्या जागांक धैर्यान हात दिवन उखलून दी, वाट सोमकोंक प्रेरण दिवन दी, कृपा दिवन दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागता आसतना आमी सोम्याचेर अखंड भावार्थ दवरुया आनी कश्टा सुखा दुखांत तस्सो सोमी आमकांय कृपा फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन तसो आदार आमी मागून घेवया. आमीन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विष्णा रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी काणी काणयता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ते दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र देवा सिरीस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगेवन धर्मुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सडवण आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वचुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुना जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां प्रगट करच्याक तुवें ती धर्म तांचे बुन्यादी तीरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, सर्गा
संसार भरल्या तुझ्या वैभवा होसाना होसगी होसाना होसगी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना होसगी होसाना होसगी. बापा करसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून येदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या इस्कुशेन कस्टमरान सुसुवीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समार्पणची. तेच परी जवान जातसने काल्स घेतली. तुका नवी आंदीन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवरता सोगुट परगटुया. सोम्या तुझे मर नामी संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. एक घडी आमच्या दोळे दांपिया. प्रत्येक जण ह्या पवित्र थळाच्या घडणार पुनशेतसो प्रारंभ करत बाब स्टॅनली पिरेरा तांच्या आत्म्याक शांती एक घडीभर आमी मागया. तांच्या सांगता आमच्याही कुटुंबांत हांव ह्या पवित्र थळाच्या उदारगते खातीर जावं पवित्र थळाची भक्ती का सभा जाण देवा दिन जाल्यार अरी एकल्याच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरे देवाचे माये सांगता बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन दमदता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजू हांव मरी वियांनी बराबर सस्तच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी माई मागाव आमकां बाबा जेजो क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन.
जिविताच्या हरी एका वेळार सोम्याचेर दिश्ट बवर्तान करसूंक जाय असो आदार मागोन जेजून शिकयले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशानांतले दिल्याक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय पदव्यानी महिमा तुजी सदांच आसना. सगळ्या जेजू क्रिस्तांत वेदच्या धर्मदूता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं बाय मोगासून एकवटा सुकृत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. पळ्या देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सगळ्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोगो ना उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण ती जिनयेचे दैवीक नात आमकां मोगान एकांची ती सोम्या देणे तुजे सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण पिजिनयेचे दैवीक नात आमकां मोगान एकांची ती सोम्या देणे तुजे जिविता सोबूंडो तुमकां हविता ससनी जिविता तुमकां वापयता जिविता सोबूंडो तुमकां हविता ससनी जिविता तुमकां वापयता घेया कया आमार जया सर्गीचे मनाका दादोसया सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण पिजिनयेचे दैवीक नात आमकां मोगान एकांचे ती सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया भोमोगाळ बापा भगवेंजू त्या देवाच्या जैते वन मरणा बसोत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला
तांतू घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत एकटी तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर नोवेन सकाळीं 7:45 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, नोवेन सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार कुमसारां, 10:15 वरार परत तेर्स, 10:30 वरार मीस, नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या फिडेक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेन. मिसाचे त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचे. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी स्विकार करता. खुशेन कितें दितात ऑफिसान तुमी दिवचें. कावन्सिलींग तशें तुमच्या समस्यांक मार्गदर्शन वा कोणीय तुमकां आयका जाय म्हणून मौन आसा, कोणाय कडेन तुमकां उलय जाय म्हणून मौन आसा जाल्यार तुमी फोन करून हप्त्या मदें हांगासर येवंक हांव तुमकां उलो दिता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, काजारां, जुबल्यो, कुमगार असली बरीं कार्य आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकान तुमचे खातीर मागतेली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तळार तुमचे खातीर आमी मागतेले. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां जातात. अल्कोहॉलीक एनॉनिमस मिटिंगां, जी कोण आमाल पिवण्याक वळख जाल्लीं आसात ह्या पिडेतावन सुटका जोडूंक आशेता जाल्यार निरंतर ह्या मिटिंगांक आयलेल्या मारिपात तातूंत हांव जायतो बरेपण फायदो मेळटा. त्या देखून तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता. तशेंच हांगासर हरी एका मंगळारा मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां, नर्सां हांगासर आसात. आश्रयच्या बिल्डिंगांत आसतात. त्या देखून कोणायक होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्याची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन मानाची वात आयचो प्रधान याजक बाब संतोष मेनेजर्स तांचे जावन घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. जुलियाना डिक्रोजो मुंबय आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. तांचो प्रत्येक जण उपकार भावता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. चार्ल्स कार्डोजा बळकुंजे, नांव नाका म्हणी एकदांनी शिरवां, वाल्टर आनी शालिनी सिक्वेरा किन्निवळी, सिडनी विडिसोजा किरेम. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. देव बरें करूं फादर. आतां सकाळ आमी दिमी घालया. सांजूद देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोन वरया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. बगीन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसोत विनाती करता. सांजूद देवानी हे सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सवडबा तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगरी स्वामी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता.
तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षिल्यान मेळयता त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लपता आणि सुमेश मुनी देवाक मानवता जेजो आमच्या भावार्थ उदेशी तू आता करोस आमचे वदे असाय म्हणून आम्ही सत म्हणता तुझ्या पवित्र आत्म्यावर आमचे दे देवा स्वनी पेला सकोरो मोग वाडे आता आम्ही बघेन जुतात देवाच्या विनवणीन तुझे मारी बादोबाच्या गरजो आणि अत्रे तुझ्या दैवी कुशेबरमणे तू जारी करतो लय म्हणून आम्ही बरोबर वसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उद्धार कालचा सरमचे पातेने आम्ही तुझे देईन दवरता तुका जाव महिमा मान आणि वगळा सदा सर्वदा आमेन. सांजू दुथा देवाक विशेष मागणे या संसारे जसो सैर आणि धर्मद जाऊन असलेल्या बघेऊन जुतात देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ जे जो सोडवणदार समवाळ मोग तू जाणं जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्था तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्त ज्याने मनुष्यकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्ट करीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरेच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्या सुद्दां केरी शारुती जावन आसा तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता व्हडा पातयेन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. सभाजनांनी हांगासर ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसा उल्लेखाच्या तेसावा मागणी दांडिल्ली आसात. ह्या घडी आमी वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानान कितें तेसावा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यान ही सकड मागणी सांजूदुतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया कित्याक ह्या पवित्र थळार मागलेलें मेळटा. सांजूदुतात देवाची मजत आमच्या सांगात आसा ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जाता हें सत तर व्हडा पातयेनीन ह्या घडी आमी मागया. 12 जाणांक बरी भलायकी बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावच्या खातीर 20 आनी 1 जाणांक बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर 18 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर 6 जाणांक भुरग्याचे तेणे फाव जावच्या खातीर एकल्याच्या कामान प्रमोशन मेळच्या खातीर 6 बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर 10 जाणांक आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर 6 जाणांक रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर 6 वायट सवय तावन निवारच्या खातीर एकल्याक कोर्ट केजी फाटींगान राजस्थान जावंक उजवाड फाव जावच्या खातीर 12 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी करपा मेळच्या खातीर 5 जाणांचे पयशे बेगीन फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचे एंग्जायटी प्रॉब्लेम घेवन जावच्या खातीर 6 रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर एकल्याचे जागेचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जावन बेगीनच सेल जावच्या खातीर एकल्याच्या हृदयांत असचे दूख गुण जावच्या खातीर एकल्याक USA ग्रीन कार्ड फावो जावच्या खातीर 8 जाणांच्या घरांत आनी कुटुंबांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर तेगांचे फ्लॅट बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर 2 लंग्स इन्फेक्शन गुण जावच्या खातीर एकल्याक प्रस्तुत असचे स्त्रियेक गर्भान फायब्रॉयड आसात भलायके बरी ते भुरगें फावो जावच्या खातीर एकल्याचे 2 कुटुंबां मदें आसचे मनस्ताप पयस जावच्या खातीर तेगांक खातीची पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याचे ऑटिझम पिडा आनी स्पीच डिले जावन निवारच्या खातीर एकल्यान दिल्ले पयशे आनी भांगर बऱ्या मनान फाटीं दिवच्या खातीर एकल्याक इस्रायलाचे विजा बेगीन हातां मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचे विशेष पिडे जावन सुडका तिका मेळच्या खातीर आनी 30 आनी 2 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां. हाचे सांगता एका धर्मीक भयणीच्या मदीं उस वाड मेळच्या खातीर एकल्याक पॉलिसिस्ट जाला किडनी प्रॉब्लेम आसा स्किझोप्रेनिया गुण जावच्या खातीर एक चली खाज जावंक मौन केलां तिचें संपूर्ण मौन परिवर्तन जावच्या खातीर एका चलयेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका तरणाट्या चलयेक बरी भलायकी नेगेटीव थॉट्स पयस सरच्या खातीर क्रिस्तांव चलो 2nd PUC शिकता मतीक उजवाड आवय बापायक मान दिवंक बरें करून आपणाचें शिकाप शिकोवंक करपा ताका उजवाड मेळच्या खातीर एका चल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचें लिवर प्रॉब्लेम घेवन जावच्या खातीर एकल्याक दुबायंत काम मेळच्या खातीर विन रोड्रिगसाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका तरणाटो टायप 1 डायबेटीक भुरगेपणांत जावन कश्ट जाता बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकले इस्रायल वचोंक ट्राय करता सगळें प्रोसेस बऱ्यान जावच्या खातीर ब्रदर ग्लेन आनी ट्रीजा तांकां बरी भलायकी तांच्या बऱ्या मिस जावा खातीर एकल्याचें घराचें काम अर्द्यार आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा एक बरें काम मेळचे खातीर हॉस्टेलांत तशें एका चलयेक कोल्ड एलर्जी कोंकली आसा ती गुण जावं आपणाची शिकाप बरें करून शिकची करपा ताका मेळच्या खातीर आनी एका चलयेन तिका इंटरनल एग्जाम्स त्या एग्जाम बरें करून करूंक तिका करपा मागल्या एकल्याचें भायर पडलें भांगर मेळच्या खातीर एका स्त्रियेक बरी भलायकी कुटुंबांतल्या सन्यांक मदीं उजवाड मेळच्या खातीर एका इस्कॉलाचें क्लोजींग प्रोसिजर कन्नड मिडियम सगळें बऱ्यान जावच्या बेगीन जावच्या खातीर एकल्याक बंगाराचो एक बॉक्स घरा भितर तो खंय आसा म्हूण कळना तो दिसच्या खातीर मागोवंक सांगला
एका सली ऑस्ट्रेलियान शिका मुगदलां ह्या चली एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवन सांगलां. एक धर्मीक भयणीक आपल्यान 3 दीस डायलिसीस आसा तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी एका धर्मीक भयणीक तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर जॉन सिमियोस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावं आनी कुटुंबाच्या सांद्या मदें बरेंपण जावचे खातीर एलिटा डिसिल्वा ताका नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एका दादल्यान भुरग्यांक बरी देख जावचे खातीर 9व्या क्लासीन शिकच्या एका भुरग्याक सारक्या वाटेन वचूंक बरें शिकोवंक करपा 10व्या क्लासीन शिकच्या भुरग्याक डिप्रेशनांत सुटका आनी ताचें शिकाप बरें करून करपा एका कुटुंबान विकल्या वेहिकलाचे समस्या बऱ्यान इत्यादी जावच्या खातीर एका कुटुंबाचो जागो बऱ्यान वा बऱ्या मला विकून वेच्या खातीर गरनियासचे उर्बन मेंडोन्सा सेवरीन मार्सेल डिसोजा मायकल लोबो ह्या सगळ्यांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर रायनल आनी जायनल ह्या भुरग्यांक बरी भलायकी बरेंपण मेळचे खातीर परगवान जैलांत आसच्या ताका भुरग्यांक सुटका मेळचे खातीर एका तरणाट्याक परगवान साबारांक कामाची भद्रती आनी बरें काम मेळचे खातीर एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावं एकल्याचे माथ्याचे जरचे केस रावंक एकल्याची गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावं एका दादल्यान मतीक उसवाड गांवाक येवन आपणाच्या पत्नी सांगात जियोंक ताका करपा मेळचे खातीर वेरोनिका म्हणल्या भयणीचो फ्रॅक्चर जालो फायज सारको जावन पयलीं सलची करपा मेळचे खातीर एकल्याची एलर्जी गूण जावंक एका भुरग्याची UKंत आसा एलर्जी कंप्लीट गूण जावचे खातीर क्लिपवर्ड दांतीस ताच्या कामान बरें जावचे खातीर एकल्या कोर्ट केजींक जीक मेळचे खातीर बऱ्या नाके जावचे खातीर स्त्रियेन दिले पयशे फाटी मेळचे खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकून वेचे खातीर एका भयणीक मतीचे पिडेत जावन ताचे वायट चिन्नात कश्टात सुटका मेळचे खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडचे खातीर एका भुरग्याक कालत्या काळजोसो मोगाळ जानवयांनी समजुनीचे दाणे मेळोवन वडिलांक विधेय जावन जियोचे करपा मेळचे खातीर एका कुटुंबान सुरवात केल्लें घराचें काम बऱ्यान पंथा पावोवंक संबंदीत जाल्ल्याच्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर एका तरणाट्यान तशेंच तरणाट्या चलयेन मिसा कांय तरेची येवची उजवाड मेळच्या खातीर विंगडाच्या गो बायलेन परत सांगाता येवचे खातीर मागोवन सांगलां. एकल्याक नी जॉयंट्स गूण जावंक बरी भलायकी बरेपणा खातीर लिव्हराचे समस्या गूण जावं स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां बरी भलायकी मेळच्या खातीर विन्सेंट म्हणल्या बाबाक 30 आनी 9 बरी भलायकी सैरीक मेळच्या खातीर लिफ्ट घालूंक एका कडेन संबंदीत जाल्ले डिपार्टमेंटान परमिशन मेळच्या खातीर घरावेच्या कसत्या रस्त्याचे समस्या बऱ्यान इत्यादी जावं संबंदीत जाल्ल्या मती उजवाड मेळच्या एकल्याची कोंकली शेळ हरदेन गूण जावच्या खातीर एकल्याक अल्सरिटी क्वॉलिटीज गूण जावं सदांचे जिवीत बरेंगान सरूंक बरी भलायकी एकल्या वेरिकोस वेईन गूण जावं इतर पिडेत सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक आधार कार्ड करूंक आसचे अडकडी पयस जावच्या खातीर एकल्याक दुबय ड्रायव्हराचें काम मेळच्या खातीर आनी एका भावाक दुबयंत एक काम मेळच्या खातीर एका भुरग्याक बऱ्यान सलची करपा मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एका स्त्रियेक एका जोड्या खातीर आमी मागता तांकां सांगाता तांचे मदें परत अंडरस्टँडींग घेवन बरें जियोवची करपा मेळच्या खातीर एकल्याचे मतीक उज वाडोवंक आनी बरें काम मेळोवंक आनी हो तरणाटो मस्त एक्टीव जावच्या खातीर ताच्या बापायन विशेश तरान मागोवंक सांगलें एक तरणाट्या खातीर एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर एकल्याक एक बरें काम वायट सक्ते जावन सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे मतीक उज वाड मेळोवंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर आसलें घर विकून वचोंक आनी बरें दुसरें घर फावो जावचे खातीर भुरग्यांच्या उदार खातीर एकल्यान बेबी रूथ क्लॅर ताच्या बऱ्या भलायके पासत जॉयंट पेन आनी बॅक पेन एकल्याची गूण जावच्या खातीर एकल्या देवाच्या उतराचो मोग सोडोवंक आनी त्या प्रमाणे जियोवची करपा मेळच्या खातीर एकल्याक बोक्सूंक करपा मेळच्या खातीर ऑलविन म्हणल्या बाबाक आय कोलेस्ट्रॉल आसा नॉर्मल जावच्या खातीर सरिता म्हणल्या भयणीक स्पॉन्डायलिसीस पिडा आसा गूण जावच्या खातीर रॉयस्टन आनी एल्स्टन वायट सक्ते जावन जावन ताका राखच्या खातीर प्रमिळा लोबो एलर्जी ताच्या पांयाची गूण जावच्या खातीर आयविका सेरावो बँगलोरांत बरें काम मेळच्या खातीर ॲग्नेस पेरेरा दिल्ली बरे भलायके फावो जावंक ऑगस्ट 5 तारखेर तिका 91 वर्स जाता तरी पूण फाल्यांच्या दिसा तिच्या बऱ्या भलायके खातीर रेबेका पेरेरा अमेरिका आसा पांयाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक आनी पांय गूण जावं विनीता तावर बचपे हार्टाचें प्रॉब्लेम आसा सर्जरी नासतना नॉर्मल गूण जावच्या खातीर एलर्जी गूण जावंक एकल्यान मागोवंक सांगलां एकल्याक आज फायनल इंटरव्यू आसा बऱ्यान जावंक आनी काम परमनंट जावच्या खातीर एकल्या सैरीक वेगीस आनी बऱ्यान सैरिकेचें वेगीस आनी बऱ्यान उलोवणें जावंक मागोवंक सांगलां मोक्षिता यम शेट्टीकार 2.5 वर्सांचें भुरगें बऱ्यान चलोवंक फावो जावंक तशें दोळ्यांचें दिश्ट आनी मतीची वाडावळ जावच्या खातीर एंटनी आनी एलिझा डिमेलो उडपी घराचें खाता बेगीन जावंक आनी घराचें काम बऱ्यान जावचे खातीर UKंत शिकाप जावन कामाक ट्राय करनासचे एकल्याक मस्त एप्लाय केला आसता अडकळींतलें आनी बंदपासांतलें सुटका जावन एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. हाचे सांगाता वैयक्तीक तरान 6 जाणांनी मागोवंक सांगलें आसा. ह्या सकड
भावंडां खातीर ह्या घडी आमी मागया. आतां आमी वयर उबारया. अरदान तुका सुमया जेस, अरेदान तुका सुमयांची अरदान तुका सुमया जेस, होगळाप तुका सुमया जेस, नमान तुका सुमया जेस, महिमा तुका सुमया जेस, स्तुती तुका सुमया जेस, जय जय तुका सुमया जेस, प्रणिपात तुका सुमया जेस. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेसू या पवित्र तळार या नव्यानाच्या वेळा संसूद देवाची मजत मागून ही सबार भावंडांक सरायल्या सबारांनी त्या सवान दिली आता या सगळ भावंडांची त्या सवान तुझ्या पांयां तळा या घडी हांव समर्पण करता. संसूद तुझ्या मोगाचो तुझ्या कुटुंबाचो ताच्या विनंती तुवें मागलें दिताय आनी ताणे करून असाध्य जालें साध्य जाता म्हणल्यार बरोवशान या पवित्र तळार आसा. तर सोमयान जेजू या सगळ भावंडांची मागणी मानून घे. संसूद देव मारी पाद आश्चर्य अद्भुत या पवित्र तळा जावन दी. या भावा भयणींनी मागिल्लें बरें मनाच्या जिवितान तांच्या कुटुंबात तांकां लाभ दी म्हणून आज तुजे कडेन विनंतीन मागता. या सगळ भावंडांनी बरें जावं दी म्हणून तुका शिवा समया तांणी आशिल्लें बरें मनाक मेळोन एक बरें काम एक बरी सैरीक बरी भलायकी सगळ वायटांतले सोडका आनी तांणी आशिल्लें तांणी मागिल्लें सगळें तांकां ह्या पवित्रान मेळोन दी म्हणून समया तुजे कडेन बरत हांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळ आमी दिबे घालया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोलो बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यान बरोवस दिवचे केरी तेणें तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता. तुझ्या मोबायल माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या समया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. एक घडी भर दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळार हांवें सांगता जायतीं आश्चर्यां अद्भुतां घडटा जायतें बरेंपण वालता. सबार जाणां हें वळखून घेतात. ह्या सगळ भावंडां सांगता आमी दणिया देवाक अर्गां देवया. दणिया देवाचो उपकार आमी आठोवया. दोगांक परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या पासून 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, एकल्याच्या कामान प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्याच्या कामाच्या सांबाळान इन्क्रिमेंट फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्याचें घराचें काम बऱ्यान जाल्ल्या पासून, एकल्याचें BP नॉर्मल जाल्ल्या पासून 12 जाणांनी मागलो प्रत्येक तांकां उपकार मेळिल्ल्या खातीर, एरलाक एक शिप्पर कॉलन काम मेळिल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता. तशेंच रवी बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ह्या सगळ भावंडां सांगता मेळून दणिया देवाक ह्या घडी आमी अर्गां होगळाप देवया. वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजां वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू काळजां. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तां ताळण्या आनी पातकांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी. ऐक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर त्या सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने मोगळा बापाक गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना गोश्टोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम पावो करनाचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने दाळ बापा पावो ते जिनिये सांगाती मेळनासतना गोश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनिये सांगातीन मेळून बरें कुटुंबात जिवीत जिवचें तेणें फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा भुरग्याचे तेणें आशे दिल्या सर खासदारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या खासदारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे तेणें तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा ह्या पवित्र थाळाच्या भक्तीपणाचो वा पुणशताचो घडणार बापू स्टॅनली पिरेराच्या आत्म्याक शांती मागताना सर्गीच्या राजान तो आसा म्हूण आमी बरोवस्ता.
ताचे मारिपात ह्या पवित्र तळार तुजी तुजी सकत आशिर्वाद आवत आनी हांगा सरेतेल्या हरी एकल्यागे बरेपण लाभ दी म्हूण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा हरी एका ह्या जागांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता आमच्या भिरगजेंतल्या आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आमच्या मोगाच्या आमचो मोग करच्या आमचेर प्रभाव घाल्ल्या हरी एका ह्या जागांक बोळ भलायकी दी मदीक समाधान संतोष दी सदांच तांची जतन कर तांच्या कश्टा वेळा दुखा वेळा बेजारा वेळा एकसोनपणा वेळा निरंतरी तुजो सांगात तांकां लाभय म्हूण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसू बापा विविध पिरगज आनी सेवा दिवन निवृत्त जाल्ल्या हरी एका ह्या जागांचो उगडास करता प्रत्येक जण ह्या पवित्र थळार सेवा दिवच्या बाप लिओ वेगस बाप आल्बन तांचो उगडास करताना तांकांय बळ भलायकी दी मदीक समाधान संतोष सदांच तांकां दी आनी हरी एका निवृत्त ह्या जागांक तांच्या ह्या उतार प्रेर कितें गरज आसा तो मोग बरेपण सेवा समाधान लाभ हे म्हणून तुज्या कडेन आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसू मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आय नमारणी कागोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कार आमी तुका दान करता तो तुमचे शेकाये ते तुजे कावचे दोळे आमचेर पडते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदी पॉल जेसू आमकां दाखय हे दाळे मगळे दुलबी हांव कार्य मरिये बगेवन ते देवाचे मामा बसो विनंती कर पिडेस्तां बसोत मागणे त्या देखून आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडी आमची पिडा सांजूद तात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण करून मागतना सक्कड पिडेस्तां खातीर मागया तुमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या मोगाच्या कितल्या जाणांचो उडास येता वाड्यांतली शेजारची कोणी हरी एका पिडेस्तां खातीर ह्या घडये मागया त्या देखून आमचो उस्वाद आमच्या तकलेचेर आमी दवरया ओ हात तुमच्या तकलेचेर मात न्ही सक्कड पिडेस्तांच्या तकलेचेर तुमी दवरला म्हणल्या पातयेनीन बावरतान ह्या घडी ह्या पवित्र तळार ह्या सक्कड पिडेस्तां खातीर त्रिएक देवाक उलो मारया त्रिएक देवाची मजत करपा ह्या घडये विशेष तरान मागोवन घेवा महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या आदाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमच्या अस्गत मनशा जाईम घेवन ते तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडाशिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडाशिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांडली नितळ जावन पिडेशिडेंतले गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वीण आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार आणि रेसला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसून प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावार्थांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेरनातली दयाळाय आमी मागता पिडेशिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखान बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दी एकामेका सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक खाळस जातावन बोगसून जियोंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांकोवन तो तुमकां मैपासा आनी काकुळटीन वागो दुलो भयान तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवा शेकलो स्पोर जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे संगत रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटलांत रावन तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रज्वलीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदांचो मोगाचेनो मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करचूंचो पवित्र वेळ जावन आसा त्या देखून ह्या घडये त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया गीत आमी गावया
जिसू मोगाळा आराधन तुका, जिसू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागरा आराधन तुका, केसडवंदरा आराधन तुका म्हणल्या गीता मारिफात सुमयाक स्वागत करूया. तरी राजर असा कसो मोग दैवीक तो वांटून आसा, कृपेन आमकां हर एकल्यांक नेटोवन आसा, कसो पवित्र संगात ह्या वेळार आमकां दिवन आसा. त्या मोकाळ सोम्या संगता हो वेळ आमी करसीत आसतना तो सोमी आमकां हर एकल्यांक पळयता, आमचेर दिश्ट तो कंसयता. तर आमची दिश्टाचेर कंसोवया आनी गायन करुया. हुंड्या रुपारतून लिपोन आसाय, दैवी तुजो मोग वांटून आसाय. हुंड्या रुपातून लिपोन आसा, दैवी तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसा, पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसा, पोवी संगात तुजो दिवून आसा. छात मारून गायन करुया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागरा आराधन तुका, येसोड वंदरा आराधन तुका. आम सासरो जावन आसो जिजू यालतारीर आसा. ह्या सोम्या विने कोणूच सुना दुसरो तो बरो गवळी आमच्या जिणयेचो एकच तारो आमकां हर एकल्यांक जो पळयता. बाबा भयणी कंदिश्ट दुखेन कित्याक आसाय, कित्याक कंगाल जालाय, निराशेंत बुडलाय म्हणलोय सवाल तो विचारता. तो आसरो जावन असो सोमी आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिता आनी ताचें धैर्य आमी घेवया आनी सोम्याक उलो मारून गायन करुया.
ये सोडवंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 त्याची स्तुती आम्ही करूया एवढा टाळ्यांचा कौल मारूया त्याची स्तुती आम्ही करूया हालेलुया 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 पवित्र सक्रामेंतान धुंड्या रुपार आजाराच्या मगडा जेजू तुझ्या मुखार दिंबियार सरपोडून आमी आसावू तुका आमी आराधान ह्या वेळार भेटयताव तुका जावं वर्ग आनी होगळाप जेजू आमच्या मोगळा समया तुका ह्या वेळार आमी अर्सिताव तुका आमी अर्गां दिताव तुजो मोग आमी नियाळताव समया जेजू तुजें दर्शन घेवंक आरी आरीनी लोक तुजे सरशी धांवून आयलो तुजे सरशी आयलो हरी एकलो दादोशी जालो तुजी दैवीक काकूळ थंय दैवीक मजत सोदून आयलो तेच बरी तुजे सरशी आज आमी धांवून आयल्याव तुजी काकूळत तुजी दैवीक मजत सोदून आमी आयल्याव तुज्या पवित्र स्पर्शान आमकां गूण करताय म्हणल्यार बरवशान आमी हांगासर आसाव बोगळा जेजू मनशाच्या मोगान बरोवन तूं मनशा सांगाता रावंक उसो आशिल्लोय तूं मनशाच्या मोगान बरलोय की हरी एकल्यांची दुकां तुवें बसली तांची पिडा शिडा तुवें वावयली आजुनी तुजी गूण करची सकत ह्या पवित्र येवकारिस्ता मारिफात हर एक पिडेस कुडीक लाभून आसाय मोतीचे कुडीचे पिडेक वळवळतल्या कश्टतल्या हर एका भावा भयणीक तुका आमी समर्पण दिताव माध्यमा मारिफात आराधनांत वांटो घेवच्या हर एकल्यांक तुका समर्पण दिताव ह्या आराधना मारिफात मोगळा जेजू आमकां आनी तांकां हर एकल्यांक तुजी कृपा सवकसाय संपूर्ण मापान दी विविध रितीच्या पिडेंत कश्ट जाल्यार पुरती भलायकी दी आमचें तन मन संपूर्ण तुज्या पांया तळा समर्पण दिताव तूं आमचे संगी राव हो थोडो वेळ मोगान करसून तूं आमकां फावो कर तुजी येता राजवर चलयताय सासनाक दयकन बसात बगाळ बाबा भयणीनो भुकेल्ल्यांची दया पावुरलो रडतल्यांची दुकां बसुरलो पातक्यां खातीर ह्या संवसारी आयिल्लो पातक्यां सांगाता जेवुरलो जेजू आज आमचे मदें गात आसा तुमी वचोंक सोदतात गी सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची अवस वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वचोंक जायना सोम्याची उतरां ह्या वेळार आमी उडास हाडुया आमी कोणा सरशी वचूं सोम्या विने आमचें जिवीत रितें जावन आसा कळवळचें तुमी सोडून सोडीत जाय म्हजेर विश्वास दवरा बापाचेर विश्वास दवरा म्हणलो सोमी आज ह्या आल्तारीर करस हजर आसा इतल्या व्हड्या संख्यान आमी ताका मेळोवंक आयल्या आमची खंत बेजाराय ताका सांगूंक आमी हांगासर आसा तिकडी भोर आमची दिश्ट आमी ताचेर कसोवया देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समय आमचो धनी दयाळ मनसुबदार ह्या आल्तारीर हजर आसा हे म्हजे सरशी समय तुमी कश्ट दिल्या न्हू आनी वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दिता म्हणून ताणें आमकां हर एकल्यांक बसावणी केल्ली
तू स्वामी आमचे मध्ये गात असा ताका आमी ह्या वेळार आराधन करुया. आज प्रत्येक रितीन ह्या जाका बसो तूं मागचो दीस जावन आसा. ह्या जाकांचो पात्रोनो सजू आमारी वियानीचे फेस्त आज चलयत आसतना जल्मातावनो मरणा पर्यंत ह्या जाक आनी धार्मिकांक आमच्या बाबार्थी जिवितांत महत्वाचो पात्र आसा म्हणलें ह्या वेळार उडास हाडया. देवा आनी मनशा मदले मध्यस्थ जावन तांकां देवान आमकां दिल्यात. आपले कुटाम सांडून जेजूच्या पवित्र सभेक तांकां समर्पून पवित्र सभेंत विविध रितीचे मिसांव जारी करून पवित्र सभा जिवाळ दवरतात. जायते एकसुरे फिरगजेन सेवा करतात तर जायते सांगात रावून एका काळजा मनान देवाच्या राजाचें मिसांव फुडें व्हरतात. तांकांय जिणेंत जायते कश्ट आसात. तांच्या जिणेंत संकश्ट समस्ये पंत आव्हानां आसात. देखून आज आमी सर याजाक आनी धार्मिकांक स्वाम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. आपणा सगळीं सदांच भेटोवंक आनी आमकांच ताच्या मांसा रक्तान पोसूंक आमकां याजाक आनी धर्मीक दिल्ल्या आमच्या स्वाम्या जेजूक आराधन करुया. आमची जबाब जावं दी. आमी तुका आराधन करता स्वाम्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या स्वाम्या आनी आमच्या देवा. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या थारोका. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. आमच्या श्रेष्ठ याजका. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. आमच्या जिवा आनी जिवांतपणा. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजू. सर्गींच्या इश्टा. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. आमच्या बऱ्या गवळ्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. सर्गींच्या सैर्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. काकुळतीच्या देवा. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. बोक्सनाच्या सागोरा. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. संवसाराच्या उजवाडा. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. पिडा गुण करतल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. मेल्ल्यांक जिवांत केलेल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. भुकेल्ल्यांक दादोशी केलेल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. रडतल्यांची दुकां पुसतल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. कोडकारांक गुण केलेल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. आमचे खातीर मुनीस जाल्ल्या स्वाम्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. मनशा रूप घेवन आमचे मध्ये आयिल्ल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. उंड्या रुपार क्रॉस हजाराच्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. कुरीस घेवन कालवार पर्वत चलल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. खुर्सार मरून आमची सोडवण केलेल्या. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. आमच्या मनसुबदारा. आम्ही तुका आराधन करता सोम्या. ह्या उंड्यांत क्रॉस स्वामी हजर आसा आनी आमचो श्रेश्ठ याजक जावन आसा आमचो स्वामी. देवा आनी पातकी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन आमचे सोडवणे खातीर बापाक एक शिळी जावन भेटयलेलो. स्वाम्याक ह्या वेळार आराधन करता आसतना बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याक आमी वंदन करुया. सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो जावन आसा. आमकां हर एकल्यांक सुडका सोडवून दिवचो स्वामी. जिवो उंडो जावन ह्या संवसार आयला त्या स्वाम्याक उबे रावून उलो मारी आनी गव्यांगीत आराधने तंदे. आराधने येसुवे त्रयेका देवने. ताळयो पेटया आमी. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ
ಯೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ವರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೇ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಯಾ ಸುಮ್ಯಾಕರದ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ಯ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 देखने गड़ी बोर बसाद मगाड़ बाबा बिन्नो इगड़ी बोर हम छेदोळे आम्ही दंख्या पवित्र एवकरी सांत उंड्या रुपार हजरसच्या जेजूकू आमच्या कळसा मोतीच्या दोळ्यांनी पळयव्या. आत्मीक दोळ्यांनी ताका आमी पळयव्या. आमचे दिश्ट ताच्या वयर एक घडीभर आमी दोळे धांकल्या कडेनच थावन उबारया. तिग्याजाक कुमसारींत बसतात. पातक्यांक देवा लागीं राजी करून देवा बोक्सांनी जोडच्या खातीर जातात. इगर्जेंत लोकांक देवाचें उतार विवारून भावार्थी जिवेत उजवाड आनी प्रेरण दितात. देवा विशीं सांगतात. देवाच्या राजा विशीं शिकोवन दितात. देवाचे कायदे उपादेश दैवीक मोलां स्वता समजूंक कुंभोग करून आत्मीक तान बगयतात. लोकांच्या विविध गरजां खातीर वेळा वेळार घरांनी वचून मागणी करतात.
मरणा वेळार संगात दितात बुजयतात निमाण्या पयण्याक लागशिल्लो संगात दितात धैर आनी बुजवण जातात विविध कारणांक आनी कुटुंबा समस्या लागून रडतल्यांची दुखां पुसतात निराशांक बरोवसो भरतात समस्यांक परिहार सोदूंक कुमोग जातात वाट सुकलेल्यांक सारके वाटे हाडूंक कुटुंबा सौंद्यांक आदार जातात कुटुंबांतले समस्ये शेजाऱ्यां मदले तक्रार वाड्याघरा मदलो मनस्ताप परिहार करूंक मुखेलपण घेतात आनी ते बलिदानाची शेळी जातात जायत्यांक जिणेन सारकी विसवण करून बेस सोडूंक वाट आनी उजवाड जातात जिणे शेवट विसवंक तो सारको करूंक बरें शिकप आनी फुडार जोडूंक मार्गदर्शक जातात सदां मीस भेटोवन पवित्र सभेचे मागणे म्हणून सक्रामेंताची भेट करून देवाचे उतार वाचून ते नियाळून तेर्स म्हणून लोकां खातीर निरंतरी देवा लागीं ते मागतात बरी तयाराय करून आपल्या लोकांक भावार्थ्यांक वाडोवंक कुमोग जावच्याक देवाचो उतराचो उजवाड आनी प्रेरण ते जावंक पावतात मलगड्यांक युवा जनांक भुरग्यांक संगात दिवन तांचे जिणे पयणार बरो प्रभाव घालूंक याजाक कारण जातात भुरग्यांक आनी युवा जनांक तांच्या वाडावळींत संगात दितात आपल्या लोकांची थालेतां देणी रुपीत करूंक विविध कार्यक्रमां फिरगजेंत मांडून हाडटात वडदाबा जावन इगर्जेंत फेस्तां संभ्रम मांडून हाडटात पूण सडावत फेस्तांक संभ्रमा उपरांत एकसुरेस जावन याजाक वेळ सरतात तांच्या वांट्याक संभ्रम थोड्याच घडयांनी आखेर जाता असले याजाक आनी धार्मिकांचे जिणे हे घडीभर आमी उडास हाडुया मोगाळे भावा भयणीनो याजाक देवाच्या नांवान देवाच्या लोकांक मेळोवंक तांकां आयकूंक तांची सेवा करूंक लोकांक शिकोवंक विविध बंदपासांतले सोडोवंक आमचो मध्यस्थ जावन आसा सोमी व्हरतो याजाकी मिसांव कितें म्हणलें सोमी आमकां हर एकल्यांक शिकयता जेजून केल्लें मोलादीक आनी समर्पणचे मिसांव करच्या याजाकां पासून आमी सोम्याक अर्गां दिवया आमची जबाब जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू तुजे मिसांव मुखार व्हरूंक धर्मदूतांच्या जाग्यार पापा बिस्पी याजाक आनी धार्मीक दिल्ल्या पासून अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू तुजे समनियारी जावन प्रत्येक मिसांवा खातीर ते लावन तुज्या काळजा सारक्या याजाकांक दिल्ल्या पासून देवाची वळख दिवन आमची भावार्थीची जिवाळ करच्या तांच्या देण्यां पासून दिसभर मिसा सक्रिफीस भेटोवन आमचे खातीर मागोवंक तांकां ध्येय केल्ल्या पासून तुजे उतार परगटोवन आमकां दैवी प्रेरण दिवच्याक तांकां देणी जावन दिल्ल्या पासून तांचे शिकोवणे मागणे आनी जिणे देखीन सर्गींची वाड दाखोवच्या तांकां फावो केल्ल्या पासून तुजे सिंहासनी रगात तांच्या मुखांत आमकां फावो जावच्या तांकां ते लावन आमकां दिल्ल्या पासून आमची मागणी ते सवा तुका भेटोवन तुजी कृपे देणी बेसांवां तांचे मध्यस्थे मुखांतर आमकां दये केल्ल्या पासून विविध भक्तीपणाद्वारे आमकां तुजे लागीं उलोवंक आनी तुका आयकूंक तांचे मरिफात फावो केल्ल्या खातीर तुज्या कुडी थंय आमकां एकवटूंक आसचे सर सक्रामेंत तांचे मरिफात दिल्ल्या पासून आमच्या आत्म्याची जतन घेवंक आनी आमची आत्मीक सेवा करूंक कुटाम सांडून आमचे खातीर एकसूरपणा जिणी जियोवन करच्या सर्व त्याग आनी साक्रिफिसा पासून आमच्या आत्म्याची जतन घेवंक आनी आमची आत्मीक सेवा करूंक कुटाम सांडून आमचे खातीर ताणें आमकां दिवच्या सर बरेपणा पासून तुज्या मेठांनी सलच्या दुर्बळकाय विधेयपण निष्कळपणाची बसावणी करून तांकां तुका समर्पूंक फावो केल्ल्या पासून फिरगस आपले कुटाम जावन घेवन सर्वांची सेवा करच्या तांचे सेवे पासून
अर्गानी होगळा तुका सुमयाचे कष्टातल्यांक दुबळ्यांक गरजेवंतांक सुऱ्यांक तुजो मोग आनी संगातींच्या उदार काळजान तांकां भरलेल्या पासतो अर्गानी होगळा तुका सुमयाचे चुकोवन पडटा आसतना तितून सारके वाटे हाडून तुज्या मोगांत आमकां एक करच्यात आनी करचे मिनाते पासतो अर्गानी होगळा तुका सुमयाचे तुझा परिमीत मोग तांचे मरिफात आमकां दये केल्ल्या पासतो अर्गानी होगळा तुका सुमयाचे सर्व याजकांनी आमचे खातीर केल्ल्या बरेपणाचो ह्या वेळार उडास काडुया मोगाळ भावा भयणो आमच्या जिवितांत याजकांचो पात्र विशेष जावन आमकां हर एका मेटांनी आमकां सांगात दिल्ल्या याजकांचो ह्या वेळार एक घडीभर उडास काडुया देवाक आमी अर्घां दिवया ताणें आमचें थंय केल्लें बरें पळोवन उडास हाडटा आसतना सुमयाक आमी अर्घां दिवया आमच्या फिरगज याजकां बसोत आमच्या कुटुंबांतल्या याजकां बसोत आमकां हात धन चलयल्या याजकां बसोत आमकां पवित्र स्नान दिले याजकां बसोत तांचो सर्वांचो ह्या वेळार आमी उडास काडुया देवाक आमी अर्घां दिवया सर्व आमी व्हडा संतोशान ताळयो पेटोवन आमकां दिले याजकां बसोत अर्घां दिवन तुका सुमया हांव अर्घां दिता तुजी विचित्र कृत्यां नियाळटा म्हणल्यार गितां मारिफात सर्व याजकांक देवाच्या पांयार समर्पण दिवया अर्घां दिवया आनी गावया गीत दय करून उबी रावया तुका सुमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र त्यानी याटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडटा तुका सुमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र त्यानी याटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडटा संतारा उजवाड पंखा आंधळ तुझे मैमेंती भरता सूर्य संतारा उजवाड पंखा आंधळ तुझे मैमेंती भरता रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जाव गावनगा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जाव गावनगा तुका सुमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र त्यानी याळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडटा नावडटा तुका फुलां फळां वाकंता तुका मनशां बाळां नावडटा तुका फुलां फळां वाकंता तुका मनशां बाळां रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाव गावनगा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाव गावनगा तुका सुमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र त्यानी याळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडटा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जाव गावनगा रस्ता तू
या वर्गादिता तुझे विचित्र त्यानी आता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना वाढता तुका सदा सरसुन्ना वाढता तुका सदा सरसुन्ना वाढता जातु बारी अर्गा तुका सुमियान जेसू हगलाब तुका सुमियान जेसू कारजान तुका सुमियान जेसू स्तुति तुका सुमियान जेसू महिमा तुका सुमियान जेसू वर्षितां तुका सुमियान जेसू वर्णितां तुका सुमियान जेसू नावार्तां तुका सुमियान जेसू स्तुति तुका सुमियान जेसू मान तुका सुमियान जेसू जय जय तुका सुमियान जेसू उल्लासां तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 इकडे वर बसया सर आमच्या याजकांचो उडास आमी करता आसतना तांचे बसवदास प्रत्येक रितीन आमी मागया सुमयाक आमच्या याजका पासून आमी अर्गां दिलें याजकांक धार्मिकांक सुमी सदांच राखून दी सांबाळून दी आमी तांचे पासून सदांच मागोंक म्हणजे याजका विशयांत बरें चिंतूंक बरें उलोवंक निरंतर उत्तेजन धैर्य मोगा संगात आनी प्रेरण दिवंक आमच्या सुखा संतोशाच्या कार्यांनी तांकां भागीदार करूंक तांणी दिवच्या सेवेक उपकारी मौन दाखोवंक तवळ तवळ याजकांक भेट करून तांच्या बरेपणा पासून तूं शाबासकी पाठोवंक कांय सुचना तिदवोन आसा तर उक्त्या मनान याजकांक सांगूंक घरा खांय पुनी एक बरें रांदप केल्यार याजक आमचो म्हणलें उडासान दवरून कांय पुनी इल्लें आमच्या याजकाक दिवंक तांच्यो गरजो कितें समजून ते सुदारसूंचें बरें मौन आमचें थंय रुता करूंक तांचें दूख कंत बेजाराय कितें तें समजून घेवंक प्रयत्न करन तांच्या दुखा बेजारायांत सांगात दिवंक अप्रूप तरी फोन करन आमच्या याजका लागीं उलोवंक आनी तांच्या भलायके विशयांत विचार करूंक कांय कुमोवंक जायगी म्हणल्या विशयान समजून घेवंक एक बरें मौन आमी रुता करूंक जाय आमच्या जल्मा दिसा लग्ना दिसा साद्य तर भेट करन वा फोन करन याजका लागीं बेसांव मागोवंक आमचे खातीर मागा म्हणून सांगूंक उडास दवरूंक जाय सदान करता आसतना बरो जातना जैत लाभतना पिडेंत पडटा आसतना अवघड जातना अनवार येतना समस्या दोसतना तांच्या गुमाना काडन तांचो मागण्याचो सांगात विचारूंक फाटीं सरचें न्हय अप्रूपणी याजका घरा आपोवन व्हरून सांगाता मागणें करूंक आनी मागण्याचो सांगात दिवंक विसरचें न्हय तांचे मिसांव सेवा कुटाम आसक्त रुची विशीं जाणा जावंक प्रयत्न करचे चड गरजेचें जावन आसा आमच्या याजका पासून आमी मागया विनंती करया याजका पासून आमची जबाब जावन दी बापा आमी तुजे लागीं मागता बाप्पा आमी तुजे लागीं मागता आमच्या याजकांक तुजो दैवीक सांगात सदांच दी म्हणून बाप्पा आमी तुजे लागीं मागता आमकां सांजू आमारी वियांनी तसले बगेवंत आनी मागण्याची याजक दया कर म्हणून बाप्पा आमी तुजे लागीं मागता आमच्या याजकांक सर वायट सवयांतले संवसाराच्या तेंते सावांतले राखून सांबाळून व्हर म्हणून बाप्पा आमी तुजे लागीं मागता आमच्या याजकांनी केली विधेयपणाची दुर्बळकायाची निष्कळपणाची आंगोवन जियोवंक तुज्या सक्तेन बर म्हणून
बापा आम्ही तुझे लागी मागता तुझे दैविक उतार दैरान परगटून तांकां तुझे दैविक जनवायन आनी दैरान बर म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता आमच्या याजकांक तांचे एकसूरपणान तुजो मोगाचो सांगात दी म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता आमच्या याजकांक आमी समजूंक तांचो मोग करूंक तांच्या मिसामाक आमचो सहकार्य आनी संगात दिवंक उदार मोन दी म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता आमच्या याजकांक तांच्या मिसावांत कश्ट भोगूंक मेळटना बुजावून आनी धैर्य दी म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता आमच्या याजका पासून मागोवंक आमकां कुमोक कर म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता आमच्या याजकांक फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक जाय पुरतो सहकार्य फिरगस लोकांतावन लाभाचो कर म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता आमकां पवित्र स्नानांत लाभयलें याजकी आपण जियोंक तुजो दैवीक आदार दी म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता आमच्या कुटुंबांत आनी फिरगजेंत याजकी आनी धार्मीक देव आपण सडय म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता याजकी आनी धार्मीक बेस सोडूंक थरपेटी जोडटल्यांनी बरी तयाराय करूंक सारको निर्धार करूंक तूं आदार दी म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता कुटाम सांडून आमची सेवा करच्या याजकांक आमी सदां संतोश भरीत करूंक आमकां शिकय म्हणनो बापा आम्ही तुझे लागी मागता जे घडी बोर आमकां वळख आसच्या याजका उगडास काडया तांचो मोग सांगात त्याग साक्रिफीस वावर नियाळया तांकां परतें देणें जावन दिल्ल्या पासत देवाक आमी अर्गां दित आसतना तांचे पासत प्रत्येक रितीन आमी मागया आमच्या याजकां पासत ह्या वेळार प्रत्येक रितीन मागता आसतना मोगाळ भाव भयणो हे घडी भर आमी दिंबी घालया हो संकेत जावन आसा याजकां पासत आतां आमी मागता आमच्या याजकां पासत आमी मागता आसतना जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता आमच्या याजकांक हर एका याजकांक तो मोगान पळोवन दी हर एका याजकांक वेंगेंत तो घेवन दी पातकां कशीं आसली तर ती भोगसून दी आमच्या याजक जिणेंत कंगाल जाता आसतना कंदी दुकान बुडटा आसतना सोम्याक उलो मारता आसतना सोमी तांच्या बगलें रावून तांकां सक्तीन बरोवन दी तसो जेजू सर आमच्या याजकांचेर बेसांवां वतून दी सुडका सोडवून फावो करून दी तसो मी सर याजकांक आपोवन दी म्हणून ह्या वेळार हें गीत गायन करुया जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता सांगात कविया जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता याजकां हात उबारून मागया जेजू 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 थोडा थाळ्यान जेजू गुलो मारया जेजू 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 थोडा भावार्थान जेजूक आमी आपोवया जेजू 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 थोडा सक्तीन जेजूक आमी आपोवया जेजू 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 परत उलो मारया जेजू 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 जिणेन कंगाल जातना कंदी दुकान बुडतना सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणें ना याजकां समर्पण दिवन हें गायन करुया जिणेन कंगाल जाताना कंदी दुकान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना
जाताना कधी दुखीन बुडताना सोम्या कुल मारताना काहीच माका उणेना आमच्या तुकारिया जेजू 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 आपण माका जेजू म्हणया आपण माका जेजू आपण माका जेजू आपण माका जेजू आपण माका जेजू गुण कर 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 माका जेजू पवित्र आत्म्याची ससाई या वेळार आमी मागता पवित्र आत्मो आमचेर या वेळार देवून येता पवित्रान आमचेर मागता आसतना त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्मो कृपे सागोर आमचेर देवून येवं दी तो पवित्र आत्मो आमची सर दूख बेजाराय पयस करून दी तो पवित्र आत्मो आमकां सुटका सोडवून सवकासाय फावो करून दी त्यास पवित्र आत्म्याक कृपे सागोराक आमी उलो मारया आनी पवित्र आत्म्याची ससाय आमी जोडून घेवया पवित्र उदक आमचेर ह्या वेळार सनयतात आनी पवित्र उदका मारिफात आमचेर आसली ती कथा तो धुवन काडता जेजू शामलीक रक्तान आमचे घाय धुवन गेले तेच उदका मारिफात आमचेर असले सर गाय धुवन वचूं दी पवित्र उदक आमचेर चिमटावंक सोमी आमकां प्रेरण लाभोवच्याक पवित्र आत्म्याची ससाय मागया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये लाभय आमकां तुजी कृपे देणी बळादी कर आमचे अस्कंजिनी बळादी कर म्हजी जिणी देखून उबी रावया तेलाच्या माकरेक तयार जावया लाभय आमकां तुजी कृपे देणी लाभय आमकां तुजी कृपे देणी बोळादी कर आमची अस्कजिनी बोळादी कर आमची अस्कजिनी बोळादी कर जिनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये
कुटुंबांची येऊ कमी माया मोगा कुटुंबांची येऊ कमी माया मोगा लाले मागता लाभई तुझी कृपा लाले मागता लाभई तुझी कृपा लाभई तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये वावरून दैवी शैतान निस्वात मोना वावरून दैवी शैतान निस्वात मोना तेलाय आमका जेजूच्या मोगा तेलाय आमका जेजूच्या मोगा तेलाय ताच्या मोगा पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये एकवोटम सो सदांच वाडय सडय एकवोटम सो सदांच वाडय सडय पोवी सभा बांधू कादार पोवी सभा बांधू कादार आधार तुझो लाभ पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन ये तू देवोन सुम्याचे आशीर्वाद घेवच्या आमकां समी तयार करुया दिंबी घालया येद्या बडा सक्रामेता गीत गायन करुया येद्या बडा सक्रामेता सास्तांग नमन करुया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या सोलवून वेचास्कत विश्व्या भावाताचे बोळ देव्या जशे बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावरता आमेन. प्रार्थुया
येसू मियां जेजू क्रिस्त सेवाची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्र मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय रास करताय सासनाच्या सासना. बाप स्टॅनली बिरेराक या पवित्र थाळाचो फाउंडर जावन वा सुरविल्लो याजक जावन तुवें आमकां लाभयलें. ताच्या मारिफात या भक्तीपण या पवित्र थाळाक सुरवात कर सभारंग तसो स्वाद बरेपण तुवें लाभयलाय. आज या याजकाचो उगडास करतना या याजका खातीर तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता आनी ताका तुज्या सर्गीच्या राजांत तो आसा म्हणल्यार बरोवशान आमी आसा वचता. तो वैभव निरंतरी पळोवन ताका फावो कर म्हूण आमी तुजे कडेन नम्रतायेन मागता. बाप स्टॅनली बिरेरान या सुवातेचेर या गांवाचेर हांगासर तांच्या मारिफात जाल्लें बरेपण आज आमी सगळे वळखून घेता आनी तुका आमी दिन वाचता. बाप स्टॅनली बिरेर थंय आसलो तो स्पिरीट, तो बरेपण आमचे ते अरियेंतले ते आमी रुथा करूंक आनी त्या मारिफात जे ताणें या परिसराक या प्रगती केल्या बरें केलां आनी आमी आमच्या पिरगजेंत आनी आमच्या बोवारी मनशापणान बरोवन बरें करूंक आनी बरी सेवा एकामेकाक दिवंक आनी त्या मारिफात तांचे ते आसलो तो बरो गूण, बरो शेगून, बरो स्पिरीट आमी जिवंत दवरूंक आनी ह्या पवित्र थाळाक त्या मारिफात बरेपण आमी जोन घेवंक आमकां तुजो आदार दी. प्रत्येक जण आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजी दराळ आशिर्वादा वत. आमी हे फिरगस कुटुंबाच्या सान्यांनी तांच्या सांगाता मेळोवन ह्या पवित्र थाळाक वावर केला. तांच्या हांगा वावर करून देवा दिन जाल्ल्या हर एका भावंडाक सासणीक विशय तुज्या राजान दी म्हूण आमी मागता आसतना आमी हर एकल्यांनी जे कितें बाप स्टॅनली बिरेरान सुरवात केल्या ह्या पवित्र थाळाचें भक्तीपण बरेपण आमी मानून घेवंक आमी ते बरेपण भक्तीपण आमच्या जिवितांत रुथा करूंक आनी त्या मारिफात बरेपण आमच्या जिवितांत आमी जोन घेवंक हेरांक कितें दिवंक आनी आमी त्या वाटेन सोंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी तुजे कडेन नम्रतायेन मागता. आज बाप स्टॅनली बिरेराक सासणीक विशय मागतना या पिरगजीन सेवा दिवन देवा दिन जाल्ल्या हर एकल्याक सासणीक विशय मागता आनी ह्या पिरगजीन आसल्या हर एका कुटुंबाचेर हर एका वाड्यांचेर पिरगज घरांचेर तुजी दराळ आशिर्वादा वत आनी आमी हर एकल्यांनी
त्या दिशेन वावर करूंक आमकां आदार दी कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी एक आमचे बाबा एक नामान बरे एक आनंद बाबा या भावाच्या आत्मीय शांती मागून आमी मागया आमचे बाबा सगळीच्या केला जे राज आमकां येवचे कशी सदांचा तशी संवसारांचा आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या पक्षिता तशी आमची पात्रां बगोस आणि आमकां त्राणेक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन करूले सुंदे सहता रक्त दुसरे आसरे मी फॉर जुसे जेसु भगवते बरे देवाचे मय अमावस्या गाते नदिगा आता निमचा मरना छवळा आमेन महिमा बापा गणिपता गणिपवितात्म्या सस्ना सुविशे सर्वेश परातांका लाभ आणि निरंतर प्रकाश ताचेर वांगय सहस्नाचो विशेष सर्वेच परातांका लाभ आणि निरंतर प्रकाश ताचेर वांगय एक नामान बरी आम्ही प्रत्येक जण बाबस्कांड हे सांगता मिळून या पवित्र थाळ बांधून आणून वाहून काढलेल्या सकट जातीच्या लोकांच्या धर्माच्या लोकांच्या आत्म्याक शांती मागया नमान मुरे कृपेन बरे सुजे सदा श्रेयंत सुजे असदे पॉल तुझे जेसस भगवते बरे देवाचे मय अमावस्या गाते नदिगा आता निमचा मरना छवळा आमेन सस्ना सुविशेष सर्वेश्वर